ताळगाव ते करंजाळे वचपी चामुंडा रस्त्याची ही होती काय? फोणांनी रस्तो काय रस्त्यात फोण हेच कळपाक मार्ग ना. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली या रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना. ह्या रस्त्याचो विषय ग्रामसभा धरून ते थळावी आमदार जेनिफर आणि बाबुशा मेरेनूय लोकांनी पावयलो, मात ताचो कांयच उपेग ना. जेनिफर बाबुशाची फकत आश्वासना म्हणून थळाव्यांनी सांगले. सो एक्चुअली ओवर रस्तो कितलो वर्सां जाली असोच आहा आनी हे सायडीन लोक इस्कुलाक वयता, कोण इगोजेक वयता, मागीर हिंगासान कोणाक तालिगांव वचपाक जाय, मार्केटान वचपाक जाय, सगळ्यांक हो रोड यूज करचो पडटा. सो हे रोडाक तूं मोटरसायकलीन आनी गाडयेन वयता जाल्यारूच त्रास जायना. इवन तूं आतां हेजेर दाखयत जाल्यार हिंगा लोकांक चलोन वचपाक सुद्दां डिफिकल्टी. आनी पावसान तर सांगत नाका, आतां पळय हिंगा उदक भरलेलें आहा आनी हिंगा भुरगीं आतां कशीं वयतलीं आनी कितें कांय खबर ना. आतां ते हेजेर कामूय करना आनी मोस्ट प्रॉब्ली आतां होपफुली आतां CCP इलेक्शन येवपा आहा, कित्याक चडशे तेंचें कितें आसता, इलेक्शन येता तेन्ना ते मातशे पॉलिश करता. सो ते इलेक्शना पयले होपफुली करतले काम आनी मातशे लोकांक बरी सुविधा. खूप तेंप जालो हो रस्ता असोच आहा खडबडीत. आता तरी फुडें मातसो कितें तरी हें केलां, नाल्यार खड्डे अशेच आहा आतां. हांव लास्ट जवळ जवळ 2-4 म्हयने पळयता खड्डे हे सगळे. ओके, डांबर पयलीं घातिल्ले. डांबर ना घालूंक असो तांबडोच रोड आहलो आनी मागीर ताका लोबरां दाळली. लोबरां दाळली म्हणल्यार ते कितें जाता, गाडी स्लीप जाता, पडपाक जाता. पूण आतां पावसान पावसान अदीक आनी हें जाल्यार ते खड्डे भरले उदकान न्हू, वाट कळना खड्डो खंय आनी रस्तो खंय ते. हो पळय रस्तो आहा तो कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको ना. गेल्या ग्रामसभान आतां ह्या ग्रामसभान न्हू पूण तेज्या आदल्या ग्रामसभान मार्चान आमी पंचायतीक विचारलेलें की बाबा ह्या रस्त्याचे कित्याक तुमकां प्रॉब्लेम आहा, कित्याक जायना. आमकां तेणें सांगलेलें की बिफोर द रेन्स, पावसा आदी हो रस्तो ते कोत्तेले आनी कॉन्क्रीट करपाचें आहलें म्हणून सांगलेलें आमकां. कॉन्क्रीट करपाचें आहा, टेंडर काडला, सगळें काम जालां आनी पावसा आदी जावपाचो आहा. हो रस्तो आजुनूय जावंक ना आनी हे मुद्दम कोत्ता काय तें आमकां कळना. पूण कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको जायना. तेणी सांगलेलें ह्या रस्त्याचे प्रॉब्लेम आहा तेका आमी कॉन्क्रीट कोत्तले म्हणून, आनी कॉन्क्रीट केल्या उपरांत मागीर तेका कांय जावपाचें ना, सगळें सारकें जातलें. बट नथींग हॅज हॅपन्ड अबाउट दीस. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.